येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयांत वाडत चल्ल्यात केस्तांव कुफुसांव. घरच्या घराय झगडी, शेजाऱ्या भितरूय केस्तांवां. चलो चलयेन पळून वचपाच्या प्रकरणांनी वाड. अंदू हंगाम सोंपच्या आदींच शेक वेवसायाचेर परिणाम. भोवतेक शेक तापले रखरखीत वतात. शेक परवानगीचो काळ सोंपिल्ल्यान शेकवाल्यांनी गुठलायल्यो साटल्यो पोटल्यो. वर्ल्ड नो टोबॅको दिसा निमतान वेर्णा जागृताय मोहीम. चूज लायफ नो टोबॅको. डॉक्टर शेखर साळकारान दिलो सल्लो. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. न्यू वाडा मोरजेच्या ट्रॉपिकल व्हॅली रिसॉर्टा लागसार आशिल्ल्या कोयराक बुधवारा अचकीत उजो लागलो. पेडणे आनी म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. उजो पालोवपाक ताका सुमार 6 वरां यत्न करचे पडले. सवाय बारांक कॉल येयल्ले मोरजे की गार्बेजीक उजो लागला. आमची गाडी ऑलरेडी बोरगांव एंडीक आसल्या कारणान आमची दुसरी गाडी तशेंच आमी असिस्टंटांक म्हापसा फायर स्टेशनाची गाडी आपयली. तेंच्यांनी हांगा येवन बऱ्यापैकी काम केलें आनी तेंचे म्हापसा फायर स्टेशनाच्या गाडयेन 2 टँकर उदीक मारले. तशेंच आमी पेडण्या फायर स्टेशनाची वॉटर टँकर गाडी पडली ती घेवन सांजचे 4 स्टेशनान भायर सरले. आतां मेरेन आमी सगळें काम कंप्लीट केलें 2 उदीक गाडी मारून. साधारण लुकसाण कितले जालें? साधारण लुकसाण मेन म्हणल्यार एक आमो जळ्ळो तेंचो सायडीचो, परत 2 माड जळल्या आनी ते आमी एक्सटिंग्विश केल्या. आनी सायडीक घरां वगैरे असले ना? एक सायडीक एक घर आसा, तशेंच हे हॉटेल आसा प्रॉपर्टी. हे सगळे तुम्ही वाटयले? वाटयल्या, वाटोवपाचें काम केलें. हय. साधारण कितले फायर ब्रिगेड यूज केले तुम्ही? 2 वॉटर टेंडर प्लस एक आमची क्विक रिस्पॉन्स, टोटल 3 फायर टेंडरी. एक म्हापसाची येयली. आणि पेडण्यासून कितले आले? पेडण्याच्यान 2 प्लस म्हापसाची. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. गोंयांत फॅमिली भितर आसूं वा शेजाऱ्या भितर केस्तांव कोफुसांवाच्यो आनी त्या उपरांत एकमेकाचेर हल्लो करपाच्यो घडणुको वाडत चल्ल्या. ताचेच बरोबरीन उणे पिरायेच्या चली चल्यान पळून वचपाचे प्रकार घडत आसा. अशा 2 घडणुकांनी पोरणे गोंय पुलिसांनी कारवाय करत गुन्यांवकारांक ताब्यात घेतले. जाल्यार दुसरे एक घडणुकेत 2 उणे पिरायेची भुरगीं कस्टडींतल्यान पळून गेली. ओल्ड गोवा पुलिसांनी तांकां सोदपाचो यत्न केलो. मेरशे सावन ती पळून गेल्ली. राती फातोड्ड्या एक चलो जाल्यार दुसरे चली गडाक कर्नाटकात सापडले. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. वर्ल्ड नो टोबॅको दिसा निमतान 31 मेक वेर्णा जागृताय रॅली काडली. कंज्युमर वॉयस, नवी दिल्ली नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर टोबॅको इरेडिकेशन इंडिया आणि वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशनान जोड पावलान ही जागृताय रॅली घडोवन हाडली. चूज लायफ अँड नो टोबॅको
डॉक्टर शेखर साळकारान लोकांक सल्लो दिलो. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. त्या निमतान वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान 31 मे दिसा दनपारां 3 वरांचेर तंबाखू विरोधी संदेश आनी घोशणा आशिल्ले प्ले कार्ड बॅनर घेवन कंपनी युनिटा कडल्यान रॅलीक सुरवात जाली. ऑन्कोलॉजिस्ट आनी नोट इंडियाचो अध्यक्ष डॉक्टर शेखर साळकार, GSIAचो अध्यक्ष दामोदर कोचकार, अमरजीत सिंग, प्रदीप दकोस्ता हाजीर आशिल्ले. की अवेअरनेस ऑन टॉबॅकोचे अँड एवरीबडी नाव नोज दॅट टॉबॅको किल्स. म्हणजे अशें प्रॉडक्ट एक आसा विच इज अवेलेबल इन द मार्केट विच किल्स इज ओन कंज्युमर. सो द टायम हेज कम फॉर एवरीबडी टू से नो टू द टॉबॅको अँड टॉबॅको कॉजीस सो मेनी डिसिजीस. सगळ्यांक खबर आसा पूण ती कितें आसता एकदां तुवें सुरू केली तंबाखू की मागीर सोडपाक सामकें डिफिकल्ट जाता. इट्स अ व्हेरी पॉवरफूल एडिक्शन अँड choose life not tobacco. I am really thankful for the Verna Industrial Estate, Consumer Voice, GSIDC and GIDC who have come together with our note organization and have this almost 400 participants from almost 16 to 17 companies have come here and pledged that they will work against tobacco. Tobacco is a big industry. In terms of direct employment also, which is India is struggling today to generate employment. Farming, another major thing, and then indirectly it is also helps the revenues through taxation, excise and all that. So to change that, we need the government to have a progressive plan in 3 different sectors. One is manufacturing, one is agriculture, and the third is employment generation in other fields. So unless the government has a holistic plan of how to unsettle this and resettle the people and the whole system, it is going to be a tough challenge to break. So, we have to do it. Now, as an association, along with different companies, we have not banned tobacco smoking as such, but what we have done is the other passive smoke, like eating tobacco, because a lot of the labor force was majorly into eating tobacco. ये वर्ल्ड नो टोबैको डे आपको 31 मई को सारी दुनिया में मनाया जाता है, और अब गोवा में ये हम इवेंट कर रहे हैं नोट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके. हम ये है कि आज के दिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि टोबैको इतना डेडली है और इसके अगेंस्ट बहुत ज़रूरी है कि एक्शन लिया जाए और जो इस पॉलिसी और लॉ को स्ट्रेंथन किया जाए. आपको पता होगा कि 2003 में ये टोबैको रेगुलेशन एक्ट बना था कोटपा. उसमें कई सारे लेकुनाज और लूप होल्स हैं जो कि टोबैको इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल पे एडवर्टीजमेंट उसमें अलाउ है. तो वो अलाउ तो एक छोटा ही बोर्ड लगाना है, पर वो उसको वहाँ बड़ी बड़ी ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं. दूसरी तरह की डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया अभी भी कुछ जगह पे अलाउ हैं, होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देशों में जो हमने एक इंटरनेशनल ट्रीटी है FCTC वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग वो इस तरह के इंटरनेशनली नहीं होने चाहिए और बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है. Leaving tobacco is like sports. All the young generation should get actively involved into sports, yoga, so that it really helps them in building their stamina. So this is the other way how people can leave passive, active smoking passive, and they can really get aware about all this problems. So I think sports and getting all this into activities also will leave certain amount of tobacco and all these things. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. मणिपुरात 3 मे सावन उण्यात उणे 80 जाणांक मरण आयले. जायते जाण जखमी जाले. परत खटलो चलोवपी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या फुडारपणाखाला चौकशी पॅनल त्या मणिपुरांतल्या हिंसाचाराची चौकशी करतले, अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान सांगला. पळयात. 4 दिसाच्या मणिपूर राज्य दौऱ्यार आशिल्ल्या गृहमंत्र्यान पत्रकार परिशदे वेळार ही माहिती दिली. रेफ्युजीक बेगोबेग तांच्या घरा परत धाडटले आणि मुक्त नीतिमत्ता आणि तटस्थ चौकशी सुरू करतले अशें आश्वासन गृहमंत्र्यान दिले. तशेंच बळींच्या घरच्यांक 5 लाख रुपया लुकसाण भरपाई दितले अशेंय सांगले. गोवा 365 घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सादारण 31 मेक पर्यटन हंगाम सोंपता, पूण अंदू हंगाम सोंपच्या आदींच शेक वेवसायाचेर परिणाम जाला. भोवतेक शेक वतात तापले. शेक पॉलिसी प्रमाण शेक परवानगीचो काळूच आतां सोंपलेलो आसा. देखून शेकवाल्यांक साठल्यो पोटल्यो गुठलोवच्यो पडल्यो.
घालुया दर्या देगावयल्या घडामोडींचेर एक धांवती नदर. ॲज पर गव्हर्मेंट रूल जे तेंच्यांनी शेक पॉलिसी आसलेली ती शेक पॉलिसी आयज सोंपता आनी सगळे जाण आपले शेक जे बिचाचेर आसा ते डिसमेंटल करपाक स्टार्ट केल्लेले आसा. आमी आतां सद्या हरमल बिचाचेर आसा आनी हरमल बिचाचेर ऑलरेडी शेक डिसमेंटल करपाक स्टार्ट जाल्लेले आसा. गव्हर्मेंटाचो रूलच आसलेलो की लास्ट 31st पर्यंत काडप आनी तेंच्यांनी काडलेले आसा. आनी ह्या सायडीन सगळ्या कडेन पळयता जाल्यार ऑलमोस्ट सगळ्यांनी काडलेले आसा आनी तशी काय हें बी ना, गर्दी बी काय ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आमकां उदरगत जाय. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या आदारान ती शक्य आसा. पूण उदरगतीची उपकरणां हाडटले जाल्यार कितल्यो खास्तिक्यो काडच्यो पडटात त्याची एक जिती जिवी देख आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारान गोंयकारां मुखार दवरल्या. असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी अशें केन्नाच जायना. वीज खात्याच्या ट्रान्सफॉर्मरांनी बऱ्याच संकटात तोंड दीत प्रवास केला. पळयात. गोंय सरकारच्या वीज खात्याची नवे ट्रान्सफॉर्मर हाडपाची बॉम्बे साकून सावंतवाडी साकून येवपाची गाडी आतां तांच्यांनी रस्तो सारको ना देखून पुणा साकून कारवार साकून आतां गोंयाक पावल्या. आतां ही गाडी सध्या काणकोण तालुक्यांतल्या माशें दापट हांगासर आसा. ह्या गाडयेची सुमार 128 चाकां आसून ह्या गाडयेची लांबी जवळ जवळ 30 मीटर आसा आनी ही गाडी आतां करमल घाटाचेर यू टर्नाचेर आनी त्याच बरोबर सारकें नॅरो आशिल्ल्या रस्त्याचेर कशी पार करतली हो मोठो प्रश्न. कारण ह्या गाडये बरोबर आनीकूय 4 गाडयो आशिल्ल्यो आनी त्यो चारिक्यो गाडयो ताची लांबी जर पळयली कंपेर टू दीस गाडी बऱ्याचश्यो ल्हान आशिल्ल्यो. म्हणजे ह्या गाडयेची जवळ जवळ चाकाचे सेट जर पळयले जाल्यार 16 सेट आसा आनी प्रत्येक सेटाक 8 टायर आसा आनी ही 16 सेटाची गाडी सगळ्यांत लांब आशिल्ल्यान ती आतां कशी व्हरतले तांचे कडेन आतां नवो पेत पडला. जाल्यार हाजे फुडें ज्यो 4 गाडयो ज्यो गेल्यो त्यो गाडयो आशिल्ल्यो जवळ जवळ 8 सेटांच्यो आनी त्याच बरोबर 10 सेटांच्यो आनी 12 सेटांच्यो आशिल्ल्यो. पूण कंपेर टू त्यो गाडयो आनी ही गाडी जर पळयली सुमार ही गाडी जवळ जवळ डब्बल लांब आशिल्ल्या कारणान आतां वतली कशी होय मोठो प्रश्न. आतां हे जे कांय ड्रायव्हर आसात तांच्यांनी पयलींचे ज्यो गाडयो व्हरपी ड्रायव्हरा कडेन आतां डिस्कशन करून कशा पद्दतीन ती गाडी व्हरतले हाजेर चवकशी सुरू आसा. जाल्यार त्याच बरोबर जे काणकोणचे पुलीस आसा तांची सुद्दां मदत घेवन रस्ते तांच्यांनी ब्लॉक करून मध्यान राती हळू ही गाडी आतां ते मडगांव ते पणजे साकून पावयतले. त्याच बरोबर आनी एक मजा अशी म्हळ्यार ही बॉम्बे साकून आतां गोंयाक पावपाक जवळ जवळ ह्या गाडयांक खंय 1 म्हयनो लागलो हे आतां ट्रान्सपोर्ट करता. कारण इतल्या खातीर की रस्ते सारके ना आनी टनाचे रस्ते आनी घाटाचे रस्ते आशिल्ल्यान तांकां थांबत वयचें पडटा आनी ज्या जाग्यार रस्ते नॅरो आसा घाटाचे रस्ते आसा थंयसर तांकां पुलिसेचो आदार घेवचो पडटा. ट्रॅफिक ब्लॉक करून ह्यो गाडयो मूव करून हळू वयचें पडटा. ह्या गाडयेची सिच्युएशन कितें आसा तें आमी तांच्याच एका मनशा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ये सर ट्रांसफार्मर है बिजली का आपका, ये आपका माल जा रहा है गोवा में. अभी फिलहाल 4 माल हमारा जा चुका है, अभी ये लास्ट बचा है. अच्छा, ये बिजली के लिए क्या काम में आता है? सर ये ऐसा है कि जो बिजली मतलब पैदा होती है ये कंट्रोल करने का ज़्यादा होगा तो फिर इसको कंट्रोल करने का और इसके बाद ये जो गांव में फैला रहता है वहाँ से सब डिवाइड होकर हो जाता है. अच्छा, ये आप अभी कहाँ से लेके आए हो? सर मैं ये बड़ोदरा से लाया हूँ. बड़ोदरा से कौन इस साइड में? एक्चुअली तो उस साइड में थोड़ा नज़दीक था. सर वो बात आपकी मतलब मान रहा हूँ लेकिन यहाँ से हमको घाट का कम मतलब वो होता, उधर से घाट ज़्यादा पड़ता. इसके लिए मतलब बड़ी गाड़ी है ना चढ़ाने पर, इसके लिए हम लोग इस साइड से लाए. अच्छा, काफ़ी जगह पे अभी यहाँ से जहाँ तुम हो कानपुर में, यहाँ से मडगांव जाते समय एक बहुत बड़ा घाट मिलता है. हाँ सर.
वो रास्ता भी बहुत नैरो है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे पार करते? 4 गाड़ी कैसे पार किया आप लोगों ने? सर एक 3 गाड़ी छोटी थी, हाँ जैसे उसके 40 चक्का था, मतलब उसमें हाँ 40 था, और उसके बाद 80 था, इतना चक्का था, मतलब 3 छोटी गाड़ी गई, एक बड़ी गाड़ी कल गई। हमारी पुलिस प्रशासन ने फोन लगा के कि आप सर जाम आम ना हो, फोन लगा कर लो, बात कर लो, तब गाड़ी हमारी गई। अच्छा, मतलब पुलिस का हेल्प ले करके हाँ गए? सर, हेल्प तो लेना ही पड़ेगा सर। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आगरवाडो तुयेच्या वीज विभागात स्टेशन ऑपरेटर म्हणून काम करपी ज्ञानेश्वर यशवंत परवाचो निवृत्ती निमतान भोवमान जालो. आगरवाडो कार्यालयाचो पालवी अभियंतो हरीश रायकारान ताचो सत्कार केलो. ज्ञानेश्वरान कोविड काळात देखदिणी काम केल्लें पळयात. तो रिटायर्ड जाता, तर यापुढे त्याने असंच ॲक्टिव्ह राहतो, जसं तो सेशन ॲक्टिव्ह असतो. पण घराकडे त्याने आता काम ना म्हणून असं उभी राहून बसत ना, किराणा गिराण करतो, काम धंदा बरोबर जाय, शरीरात बरोबर ॲक्टिव्ह रावपाक जाय. आणि तो विचार करप ना, तुमचे लायफ जे आहा ते आनंदान आणि सुख समाधानान आणि निरोगी रावचो अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी ताका म्हाज्या शुभेच्छा. गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आज सकाळी गोंयच्या कांय वाठारांनी पावसान हजेरी लायली. ताका लागून थंडाय पाताळ्ळ्या. दर्यादेगेर अजून पावस झडूंक ना, पूण सकाळीं कुपां दाटिल्ली. तापमानूय बरेंच देंवलां. ताका लागून आयज थोडो वेळ पावस रकपाक शकता. चडाव तापमान 33 तर उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन अनुभवपाक मेळटलें. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.